लोकसभा वेंचणुकेक आनीक 2 वर्सां उरल्यात, पूण भाजपा आतां सावन तयारेक लागला। वेगवेगळ्या मळार भाजपाचो वावर सतत चालू आसा, जाल्यार बाकीचे विरोधी पक्ष खास करून काँग्रेसीच्यो कांयच हालचाली दिश्टी पडनात। विविध सरकारी कार्यावळी मार्फत भाजपाचें संघटन चालीक लागला। भाजपा गोंयांत मोदी सरकाराची 8 वर्सां मनयता। हाजो एक भाग म्हण मोदी सरकाराची 8 वर्सां मनोवपाची कार्यावळ पर्वरे मतदारसंघात जाली। मोदी सरकारान फाटल्या 8 वर्सांत घेतिल्ले उपक्रम, येवजण्यो आनी निर्णयांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी उलोवप केले। अशेच कार्यावळी बाकीच्या मतदारसंघांतय जावपाच्यो आसात। ह्या कार्यावळीत सामान्य लोकांचे केंद्र सरकाराच्या येवजणेंत नोंदणी करून घेतात। मोदी सरकाराची 8 वर्सां मनोवपाचें संमेलन वास्को मतदारसंघातय घडोवन हाडले। भाजप 2024 विधानसभा वेंचणुकेत गोंयच्या दोनूय विधानसभा सिटांचेर 100% जैत मेळयतले आनी 2024 भाजप देशात 324 सिटांनी विजयी जातलो, असो आत्मविश्वास गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन आनी मंत्री माविन गुदिनोन उक्तायलो। आजूच तुमकां सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर 2 सीट आसा, उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा। हांव पूर्णपणान सांगता की दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान निवडून येतलो, इतलो ठाम विश्वास म्हाका आसा। कारण ज्या तरेचो कौल आमकां जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीक ह्या गोंयच्या जनतेन दिलो, म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकीक ह्या गोंयच्या जनतेन दिलो आनी ह्या निवडणुकीक विधानसभेच्या निवडणुकीक सगळ्यांची सर्वे दाखयताले की आमी सत्तेर येवचे ना, पण आमकां पूर्ण विश्वास आसलो की आमी परत सत्तेर येतले। कारण आमकां गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसलो। भारतीय जनता पार्टीच्या बुथा वयलो कार्यकर्तो तो स्टेटी वयलो कार्यकर्तो, भारतीय जनता पार्टीचो आमदार मंत्री आसत, कावन्सिलर आसत, नगराध्यक्ष आसत, नगरसेवक आसत, पंच आसत, सरपंच आसत, जिल्हा परिषदेचो सदस्य आसत, ह्या सगळ्यांच्या आधाराचेर आनी सगळ्यांत महत्वाचें गोंयच्या जनतेच्या आधाराचेर। कारण गोंयान पयल्या वेळाचेरूच इतिहास जालो, तिसऱ्या वेळार परत आमचें सरकार रिपीट जालें। खुशीवर दुबाव ना, गोंयान तरी 2 आमी जिखतलेच। ही उत्साह लोकांची तुमी पळया, कार्यकर्त्यांच्या मध्ये उत्साह पळया। आमकां प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना जे विरोधक आहा ते जिल्हा इलेक्शन येयले आमी जिखपाना, म्युनिसिपल इलेक्शन येयले आमी जिखपाना, बरे प्रमाणात जिखले। असेंब्ली इलेक्शन येयले जिखपाना, 15 सीट मेळटले, 13 सीट मेळटले, 12 असे ते आंकडे दाखयताले। कितें जालें, 20 आमी जिखले, 2 आमी सारके बारीक मार्जिनान गेले आनी आमचे एक थोडे बारीक चुक्यो जावन, नाजाल्यार आमी 100% 22 जाताले। आनी म्हाका खात्री आसा की येता ते लोकसभा इलेक्शनान सुद्दां दोनूय सीट आमी इजिली जिखतले, व्हडले त्रास घेवपाची गरज पडपाना, इतले आमचे कॉन्फिडन्स आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।